नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। एमजीपी बीजेपीत कसोच विलीन जावचो ना। एमजीपीच्या खासा मिटिंगेत निर्णय। सूत्राप्रमाण मंत्र्यांनी विलीनीकरणाचा विचार केल्यार पक्ष तांकाच काडटलो भायर। ऑनलाइन बुकिंगांतल्यान घरां फ्लॅट भाड्यार घेवपाची टुरिस्टां मदीं ट्रेंड। घर मालक व्हेरिफिकेशन करिनासतना दितात घरां वा फ्लॅट भाड्यार। सिक्युरिटीचो प्रस्न। गोय क्रिकेट संघटनेचो गोवा कॉर्पोरेट लीग 3 मार्चाक सुरू। भारताचे स्टार क्रिकेटर लोकेश राहुल, पार्थिव पटेल, ऋषभ पंत जातले वांटेकार। प्रुडंटाचेर जीएसएल लायव्ह। कोट्यांनी रुपया अनुदान मिळून लेगीत कदंबा चलता लुकसानीतूच। फाटल्या 3 वर्षांत 280 कोटी रुपया अनुदान, मात फायद्याचो वायदो ना। पुलीस राजकारणी ड्रग्स माफिया नेक्ससाची चौकशी करपी एसआयटीक मेळटा हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट। मात नक्की करप कितें, सरकारा कडेन मागलें स्पश्टीकरण। शेवणा 2 फामिलीच्या किजिलांतल्यान एकल्याचो खून। दुर्गाच्या वंटीवेल्यान जाली झगडी। 44 वर्साचो सूर्यकांत देसाय सोंपलो, चुलतेक अटक। पुलीस सोदतात चुलत भावाक। आनी एफसी गोवाक आयएसएलच्या सेमीत पावपाचे अजूनय चान्स, पूण आयताराक खडेघाट पुणे सिटी आड गेम। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान सरकार स्थिर आसूंक जाय म्हूण हालचाली सुरू जाल्यात। खासा कोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोगो पक्ष भाजपात विलीन करून भाजपाक सिंगल लार्जस्ट पार्टी करची अशें भाजपातल्या एका गटाचें म्हणणें आसा। मात कितेंय जालें तरी मोगो पक्ष भाजपात विलीन करूंक दिवचे नात असो ठाम निर्णय शेनवारा जाल्ल्या बसकेत मोगोच्या जाळवणदारांनी घेतलो। वेळ आयल्यार मंत्र्याक पक्षांतल्यान भायर मारया, पूण पक्ष दवरिया अशें चडशा जाणांचें मत। भाजपा हो शिस्तबद्ध पक्ष आणि प्रत्येक गजाल सारकी प्लान करून फुडें व्हरप ही तांची कार्यपद्दत। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान पक्षा कडेन सरकार चलोवपाक प्लान बी तयार आसूंक जाय अशी धारणा बाळगुपी एक महत्वाचो गट भाजपात आसा। सुत्रांकडल्यान कळ्ळा ते प्रमाण मोगो पक्ष भाजपात विलीन करून भारतीय जनता पक्ष आणि विधानसभेतले पक्षाचे बळगे आनी गट करपाचो कांय भाजपा फुडाऱ्यांचो आवेश आसा। मोगोच्या विलीनीकरणाचो भाजपाक फायदो। भाजपाची मतां फोडपाची मोगो पक्षांत ताक। सुदिनान मोगोचे 3 आमदार घेवन भाजपात प्रवेश केल्यार बेस बरें। अशें जाल्यार भाजपा आमदारांची संख्या जातली 17। मोगो पक्ष विलीन जाल्यार भाजपाची मतां तांचे कडेनच उरली। मात मोगोतल्या कांय खडेगाठ आनी जाणट्या समर्थकांक आनी पक्षाच्या जाळवणदारांक हो प्लान मान्य ना। कितेंय जालें तरी मोगो पक्ष भाजपात विलीन करूंक दिवचे नात असो ठाम निर्णय पक्षाचे शेनवारा जाल्ले बसकेत जालो। मोगोच्या जाळवणदारांची भुमिका। मोगो पक्ष खंयच्याच परिस्थितीत भाजपात विलीन करूंक दिवचे नात। कोणाक वचूंक जाय जाल्यार तांणी पक्ष सोडून वचचें। हाचे पयलीं कितलेशेच जाण मोगोत आयले आनी गेले। पक्ष उरतलो आनी हाचे फुडें वेंचणूकय लढयतलो। 10 मार्चाक मोगोचो स्थापना दीस दबाज्यान मनोवपाचो। 12 मार्चाक भाऊसाहेब बांदोडकाराची जयंती उत्साहान मनोवपाची। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मोगोतल्या कांय जाणांक सुदीन मुख्यमंत्री जाल्लो जाय, मात चडशा जाणांक पक्ष तिगिल्लो जाय। जाय जाल्यार मंत्र्यांक पक्षांतल्यान काडून वडोवया, पूण पक्ष दवरया अशें कांय जाण उलोवन दाखयतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। ऑनलाइन बुकिंग करून गोंयांत घरां अपार्टमेंट भाड्यार घेवपाचो ट्रेंड टुरिस्टां मदीं वाडत आसा, पूण आपली वास्तू भाड्यार दितना घर मालक टुरिस्टां कडच्यान वळखपत्र घेताच अशें ना। अनवळखी टुरिस्टांक वास्तू भाड्यार दिवन ते सिक्युरिटीचो प्रस्न तयार करतातूच, तशेंच राज्याच्या येणावळीचेरूय ताचो परिणाम जाता। असल्या प्रकाराक आळाबंद हाडूंक पुलिशेन आतां पावलां उबारपाक सुरवात केल्या। एअरबीएनबी ही अमेरिकन वेबसायट। हे वेबसायटीर अपार्टमेंट घरां टुरिस्टांक भाड्यार दिवपा विशीं म्हायती आसता। ट्युरिस्टांक हे वेबसायटी वयल्यान तांचे बजेटा भितर जाय तसली घरां अपार्टमेंट बंगले भाड्यार घेवंक मेळटा। एअरबीएनबी भशेनूच आनीकूय खुबश्यो वेबसायटी भाड्याच्या घरां विशीं म्हायती दितात। वेबसायटीर घर फ्लॅट बंगलो बूक करतना वळखपत्र मागिना, तशेंच बाकीचे व्हेरिफिकेशनूय जायना।
सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट भाड्यार रावपी लोकांची माहिती दिवची म्हूण घर मालकांक दर वेळा ऑर्डर दिता, पूण त्या उपरांत कांयच जायना. सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटाचे ऑर्डरी उपरांत पणजे पुलिसांनी हालींच पणजे वाठारांत तपास केल्लो. कांय फ्लॅट मालक टुरिस्टांक ऑनलायन फ्लॅट बूक करून दिता, पूण व्हेरिफिकेशन करूंक कसलेच डॉक्युमेंट घेना म्हूण तांकां दिसून आयला. त्या फ्लॅट मालकांची नांवां रिपोर्टांत बरोवन अशा तरेच्या प्रकाराक लागून दहशतवादाचो धोको निर्माण जावंक शकता म्हूण पुलिसांनी नमूद करून तो रिपोर्ट सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटाक धाडला. कायदो मोडपी फ्लॅट मालकां आड कारवाय करची म्हूण पुलिसांनी संबंदीत पंचायतीक बरयला. ह्या फ्लॅट मालकांनी लायट आनी उदक घरगुती वापरा खातीर म्हूण घेतला, पूण ते वेवसायीक कारणां खातीर वापरतात म्हूण पुलिसांनी पंचायतीक सांगला. पुलीस नेमान टेनंट व्हेरिफिकेशन करून कायदो मोडप्या आड कारवाय करपा खातीर संबंदीत खात्याक रिपोर्ट दिता म्हूण पणजेचो PI सिद्धांत शिरोडकारान प्रुडंटा कडेन उलयतना सांगलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोवा क्रिकेट संघटनेचो गोवा कॉर्पोरेट लीग 3 ते 11 मार्च मजगती पर्वरे स्टेडियमार फ्लडलायटी खाला जातलो. हातूंत गोंयची एक टीम धरून 8 टीमी वांटेकार जातल्यो. भारताचे स्टार क्रिकेटर लोकेश राहुल, पार्थिव पटेल, ऋषभ पंत, इशांत शर्माक ह्या सर्तीत खेळटना पळोवपाची संद लोकांक मेळटली. सर्ती खातीर लंडनचो डॉक्टर मेट्टा विनोद रेड्डीची ABC कंपनी टायटल स्पॉन्सर, जाल्यार प्रुडंट मिडिया ब्रॉडकास्ट पार्टनर आसा. सगळ्यो मॅची प्रुडंटाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. GCAचे 3रे वर्सुकी गोवा कॉर्पोरेट लीगाची तारीख आनी हेर माहिती GCL चेअरमॅन डॉक्टर केतन भाटीकारान दिली. गोवा कॉर्पोरेट लीग आमची 1 मार्चाक इनॉग्रेट जातली आणि 3 मार्चापासून आमची पहिली मॅच जातली. सो टीम्स पार्टिसिपेटिंग एट दिस मोमेंट आर युअर दिल्ली डेअरडेव्हिल्स कॉल्ड एज GMR, which is IPL team, your Reliance Mumbai Indians, which is the second team, Reserve Bank of India is the third team, Air India is the fourth team, ONGC is the fifth team, IOC is the sixth team, DY Patil is the seventh team, and Goa Tuskers is the eighth team. The team A, Goa Tuskers, will be led by Shadab Jagati, and it's owned by a owner called Mr. Arvind Reddy from Bangalore, who is the owner of Bellary Tuskers. Like KL Rahul, people like Cheteshwar Pujara, your Rishabh Pant, Parthiv Patel. These are the names which has been given to us. Parthiv Patel, your Huda, Kishan Deepak Huda, Magir Murtaza, your Ishan Sharma, पृथ्वी शॉ लास्ट इयर आयिल्लेच ताजे आनी एडिशन करून थोडी आनी नवी नांवां आयल्यात. GCLच्या फाटभुंयेर पार्किन्सन दुयेंस कशा तरेन आधुनीक तंत्रज्ञानांतल्यान बरें करूं येता हाचे बद्दल टायटल स्पॉन्सर आशिल्ले ABC एक्झिम लिमिटेडचे डॉक्टर मेट्टा विनोद रेड्डीन माहिती दिली. Could you just make us aware of how big desire or how big a necessity it is here right now to bring in the latest technology to treat the Parkinson's disease patients? Parkinson's disease is a disease which is currently underrated, undertreated, underdiagnosed. So this is the disease needs awareness. This disease needs to goes to a wider communities. So far in India, Parkinson's disease actually was first diagnosed 200 years ago. 200 years ago. But still in India, we are taking oral treatments. Oral treatment means taking tablets. Yeah. But in England, we're using patch, pipe, and pump treatments, triple P treatments. We're using these treatments since last 6 to 7 years. So all the patients, when I came to Mumbai last week, I came as a speaker to one of the prestigious neurology conferences. So I've been told that by all the 500 neurologists in India said they are love to see this treatment available in India. When Dr. Vinod suggested, because we have a lot of Parkinson's patients, we have the best neurologists also in our hospital, neurosurgeons, neurophysicians. But I don't think we have thought of that patch treatment, the triple P treatment which he's talking about. And that is what excited me. I said, why can't we try it out for our patients also? Because I think some people can afford it. Bureau Report, Prudent. राज्य आणि केंद्र सरकाराकडच्यान कोट्यांनी रुपया अनुदान मेळून लेगीत कदंबा लुकसाणीतूच चलता. 2016-17 वर्सा कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान फुडाराक फायदो जावपा सारखी कसलीच चिन्हां दाखोवंक ना. फाटल्या 3 वर्सांत कदंबाक वेगवेगळ्या स्किमींतल्यान आनी सबसिडींतल्यान लागीं 280 कोटी रुपया मेळ्ळ्या. तरीकूय कदंबाचे बुडीत खातेंच. 2014-15 कदंबाक राज्य आणि केंद्र सरकाराकडच्यान सबसिडी आणि अनुदान धरून 84 कोटी 3 लाखा परस चड रुपया मेळ्ळ्या.
तरी कदंबा कॉर्पोरेशनाक 18 कोटी 26 लाखा परस चड लुकसाण जाल्ले. 2015-16 कदंबाक 100 कोटी 42 लाख 52 हजार रुपया मेळिल्ले. ह्या वर्सा कदंबाक 5 कोटी 19 लाख 54 हजार रुपया फायदो जाल्लो. मात 2016-17 कदंबाक परत लुकसाण जाले. ह्या वर्सा कदंबाक 95 कोटी 31 लाखा परस चड रुपया मेळ्ळे. लुकसाण 3 कोटी 53 लाखा परस चड जाले. 2016-17 वर्सा कदंबाचे 2053 कर्मचाऱ्यांचो पगार 95 कोटी 61 लाख 86 हजार रुपया जालो. तशेंच 18 कोटी 14 लाख 18 हजारा परस मायज रुपया कदंबाच्या गाड्यांचे मेंटेनन्साचेर खर्च जाले. 2014 ते 17 मेरेन कदंबाक 279 कोटी 76 लाख 80 हजार रुपया वेगवेगळ्या स्किमी आनी सबसिडींतल्यान मेळ्ळे. पूण फायदो करून दाखोवंक मात तांकां जमलें ना. कदंबाचो चेअरमॅन म्हणटा गांवगिऱ्या वाठारांत लोकांक सवाय ट्रान्सपोर्ट दिता म्हूण लुकसाण जाता. We are providing transport to the, we are actually connecting the rural and the urban. तिथे लोक आता ते आम्ही लोक काणकोणसून फ्रॉम पेडणे फ्रॉम वालपुय फ्रॉम कुर्चरे फ्रॉम मोले लोक हाडटा आमी पणजे कामां आनी मागीर तांकां परत सोडटा तांचे. सो वी आर एक्चुअली कनेक्टिंग देर रुरल एंड द अर्बन. नाल्यार कितें जाता अर्बन एरिया दे विल बी एक्स्ट्रा लोड ऑन रेसिडेन्शियल. आता लोक घरा वचून परत येता कामां. This is number one. Second, we have to provide, we have to decrease the, transport, public transport. लोकांना आम्ही एनकरेज करपाक की पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यूज करपाक म्हणून आनी तांचे पर्सनल ट्रान्सपोर्ट कमी यूज करपाक. ताका लागून आमी आज सबसिडायज पास सिस्टम केला. And we are the only state in India who has done this. ओके. आता आम्ही आमच्या आमचे प्रॉपर्टीज आता आम्ही डेव्हलप केले त्यांना. we will make some money on rent on the rent and then we make profit. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.